So when he called me here in his constituency as regards to poor supply of water, it was my duty. After getting this department, I tried म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आहा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो at the same time he called all his elected representatives like Jilla Panchayat, Sarpanch and other councillors, and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. ते सगळे आयल्यानंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेऊन आणि मोहीन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा. एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट नीड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा, ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कारसिटी, सामकें एक्यूट शॉर्टेज आसा, ती पयली एटेन्शन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकींग एट इन 3 phases. लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा, मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स, एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत, एवरी कॉर्नर. अनदर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 MLD आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो, आनी तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगांव तालुक्यान भितर वता. मार्मुगांव इज सच अ तालुका एंड पर्टिक्युलरली दाबोलीम इज इन सच अ एरिया वेर इन people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure and the quality of life. आणि तातूंत भितर चड आनी चड हातूंत भितर डोमेस्टीक कनेक्शन्स वतली. त्या खातीर वी आर प्रिपेरिंग फॉर दॅट. Some in the immediate to be done, which are immediately to be done, short term, medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate, and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतले. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो, ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना, तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दीस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटात ते भाशेन तो आमच्या दारी आयला, आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले. आनी 100 MLD बाय एप्रील जे एडिशनल वॉटर येतले, एडिशनल उदीक येतलें, ते आख्खे मुर्मुगांव तालुक्याक बरें पडटलें. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता, तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता, कित्याक चड उदीक आसतलें, आनी तेका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक, जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. सगळे कडेन सफिशंट उदीक पावतलें, ती म्हाजीय प्रयत्न चालू आसा, आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना.